the naphtha which is there in this Nushi Nalani ship. Yesterday, MPT started pumping that naphtha and it is being stored here at Ganesh Pratika. They have a container here which is certified also and it can keep that. But concern was raised by local residents and Honorable MLA himself asked me to come and see. I can see that there is a lot of, not only houses, schools, etc. Everything is all around, and I can also see that we have to prioritize safety of people first. So we are going to take a decision soon about this. Right now I have asked MPT to stop the pump and we'll take decision very quickly. मेट्रिक टन दुनिया का कोई पंप उसको आधे घंटे में नहीं कर सकता. इट टेक्स 24 आवर्स. ठीक है, अभी 8 घंटे 10 घंटे का ही ऑपरेशन हुआ है. कितना डाला था? अभी इट्स अराउंड 500 टन्स हियर जो कि भी आया है. ठीक है, बट आई हैव आस्क्ड देम टू स्टॉप इट एट दिस स्टेज एंड वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन क्विकली. भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मतदारसंघ अध्यक्ष संजय भाई साताड्याच्या सकल आम्ही सगळे कावन्सिलर मेळून जर मुद्दो उबारलो जाल्यार तो लोकांच्या इंट्रस्टाचोच मुद्दो आसलो आयज पर्यंत. तसोच एक ते हांगासर कोण ना, त्यांनी सेफ्टीचे कितें मेजर्स घेतले. जर हांगा आतां गणेश बेंद्र प्लास्टान इतलो हें कार्गो वयर चडटा ते हें नाफ्ता जाल्यार थंय एकूय मनीस ना, एकच वॉचमॅन आहा ऑन ड्युटी आनी ही लायन गेला 5 किलोमिटर पळय ती खंय आहा तिथे भितर कोण आहा ते तुका ऑफिसरय न्ही जाता तेकाय खबर ना. असो विशय आहा. सो सेफ्टी लोकांची पळोवन कलेक्टरान डायरेक्शन तांकां दिलां की आतां स्टॉप कर, मागीर तो ताका रिटर्न ऑर्डर दिता, रिवर्स व्हरतलो ते परत. ताका ते रिवर्स करपाक परत प्रिपेर करपाक जाय सगळें. रिवर्स करून तो प्रिपेरेशन करता परत रिवर्स वयतलो. अशें जावंक शकता की 12 वरान जर 5शी चडला रिवर्स वचपाक 15 वरां लागूंक शकता ते प्रिपरेशन करपाक. दिसता अशें इजी न्ही तें काम. इट इज व्हेरी डेंजरस इक्विपमेंट. ते रिटर्न वयतले आनी मागीर थंय ताका ते फुडले ऑप्शन कितें ते सीएमान केलां. हांवें ताका 2-3 ऑप्शन जाला. आमच्या अध्यक्षा सकट सगळे कावन्सिलरांनी सगळे लोक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं. हें डिसिजन चुकून जाल्लें आसतलें, रिवर्स केलें म्हणून. आनी मागता लोकां कडेन लोकांनी सीएमाक हेजे बद्दल थँक्यू म्हणजे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सकाळी हे प्रकरण जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भाशा सांजे मेरेन बदलली. आता कोर्टाचे अर्देक आव्हान दिवपाची भाशा चल्ल्या. काडिल्लो नाफ्ता आशिल्लो तसो बोटीत घालतले. कलेक्टर, परत डेप्युटी कलेक्टर, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हे सगळे जाण थंय वचून आयले अलॉंग विथ मिनिस्टर स्वता थंय आशिल्लो. तेंच्यांनी पळयलां, तेंच्यांनी रिपोर्ट आपलो ऑलरेडी रेडी केला. हांव फोनाचेर तेंच्या कडेन उलयलां. हांव MPT चेअरमॅन, आमचो CS आनी DG शिपींग हेंच्या कडेन कंटिन्युअसली हांव, आमचो CS सगळी टीम उलयत आसा. आमचें म्हणणें तो नलिनीच दवरचो आनी दुसऱ्या वेसलान शिफ्ट करून मूव करचो. ओके, ताच्या खातीर आमी ऑलरेडी रीट म्हणजे ताजेर ऑर्डर जी आसा हेजेर स्टे घेवपाक आमचो AG इज ऑल्सो प्रिपेरींग. वेळ पडला जाल्यार आमचो AG ती हायकोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करता. आमकां सगळें कन्सर्न आहा. हांवें ऑलरेडी MPTच्या चेअरमॅनाक इन्स्ट्रक्शन्स दिलां की जाता आसत जाल्यार तो ताका शेवटी DG शिपिंगाची ऑर्डर घेवची पडटा. इन द सेफ्टी कन्सर्न आमी जो निर्णय घेवपाक जाय तो आज सांजचो पर्यंत निर्णय घेतले. सो तो आनी हांव तेजेर उलयत आसा. आमी आयज सांजचो पर्यंत तेजेर निर्णय जातलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.